हे जावपाचे धोको चड कोणाक आसता? इज इट जिनेटीक काय आनी कितें आसता? आता तशें उलोवपाक जर वचत जाल्यार आतां जशें आमी पळयता की डायबिटीज, प्रेशर हं, ती कोणाकूय जाता. हं, आमची लायफस्टायल चेंज जाल्या, आमचे खावपाचे हॅबिट्स चेंज जाल्या. हं, सो तशें पळोवपाक गेल्यार ग्लोकोमा कोणाकूय जावंक शकता. हं, बट तातूंतल्या तातून जर हांव सांगपाक सोदतां हं, की कोणाक चड रिस्क आसा हं, जाल्यार एक म्हळ्यार एज. हं, सो पेशंट्स जे 40च्या वयर आसता, मोर हं, दॅन 40 इयर्स ऑफ हं, एज, 50 इयर्स ऑफ एज, हं, तांकां मातशें हें जावपाचें प्रमाण चड आसता. दुसरें म्हणल्यार जांकां कोमॉर्बिडिटीज आसता, हं, लायक डायबिटीज, हं, ब्लड प्रेशर, हं, थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम्स, हं, हार्टाची दुयेंसां, मागीर किडनीचे प्रॉब्लेम्स, हं, सीकेडी. सो असल्या पेशंट्सांकूय ग्लोकोमाचे रिस्क चड आसता. हं, थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग इज हेरिडिटी. हं, जर तुमच्या फॅमिलीन हं, इमिजिएट कोणाक ग्लोकोमा आसा, हं, तुमच्या पेरंट्सांक जावं, हं, आवय हं, बापायक जावं, तुमच्या आजी आज्याक जावं, तुमचे सिबलिंग्स, भाव हं, भयणां, कोणाक ग्लोकोमा आसा, जो ट्रिटमेंट घेता ग्लोकोमाचे, हं. जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमी आपले दोळे ग्लोकोमा खातीर स्क्रीन करून घेवपाकूच जाय. अच्छा. आणि फोर्थ थिंग इज एडिक्शन्स, म्हळ्यार हं, स्मोकर्स हं. आणि अल्कोहोल कन्झ्युम जे करतात लोक हं. चड प्रमाणात, तांच्याय भितर ग्लोकोमाचे इन्सिडन्स चड आसता.